नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. राऊंड टेबलाक जो तुमचो प्रतिसाद मेळटा तो पळोवन एक गजाल आमकां लक्षात येता की आमी योग्य इश्यूज घेता म्हणून. आनी आजूय असे कांय इश्यू आसात जे लोकां कडेन संबंदीत आसात, फाटल्या सप्तका भितर ज्यो घडणुको घडल्यात ताजे कडेन संबंदीत आसात आनी म्हत्वाचे विशय आसात. आमचे चारय एडिटर आमचे बरोबर आहात. गोवन वार्ता लायव्हाचे किशोर नायक गांवकर, प्रुडंटाचे एडिटर सुयशबाब गावणेकर, द गोवन एवरीडेचे जॉयल अफान्सो आनी गोवन वार्ताचे पांडुरंग गांवकर. आनी कांयचो पयलो जो विशय आसा तो म्हळ्यार आमी गोंयकार पावस पडपाक लागलो की आमकां उमेद आसा धबधब्यांचेर वचपाची आनी न्हांवपाची, पण जीव इतलो धोक्यांत घालून आमी कित्याक हे इतली न्हांवपाची सामकी आमकां पिशी लागता की जिवाची पर्व करनासतना, फाटीं फुडें कोण आसा हाजी पर्व करनासतना तर आमी वतातच की सरकाराक आदेश काडचो पडटा की तुमी धबधब्यार न्ही अभयारण्या भितरूच येनाका म्हणून. सो पांडुरंग बाब, तूं अभयारण्या कुशीचो मनीस, सो तुजे कडच्यान सुरवात करता. तुकाय केन्ना केन्ना अशी उमेद येता धबधब्यांचेर बी वचपाची, पण सद्याक जी ही उमेद जर गोंयकारांची पयली आनी जे फेसबुकार आनीक तुगे हाजेर फोटो येता ते पयल्या इंस्टाग्रामाचेर, इल्ली उमेद चड जालीशी दिसता. चड जाली म्हळ्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण, जो म्हणजे जी इन्सिडंट जो घडला नेत्रावळच्या हातून तो वायल्ड लायफान पडटा. सो वायल्ड लायफान पडटा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां एक म्हटल्यार अलाव कशें केलें, पयली गजाल. आनी दुसरी म्हळ्यार सेक्युरिटी कांयच नासलें, लायफ गार्ड ना किंवा आनी कांयच नाशिल्लें. सो अशा वेळार म्हाका दिसता त्या एरियेन धाडप म्हणजे खूब पयस ते जंगलान, खूब मैनापी धबधबो खूब भितर आसा. सो इतले हेका रिस्क करून धाडप ही खरी म्हळ्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची पयली चूक आसा, पयली गजाल. दुसरी गजाल, हांव अशा गांवांतल्यान आता ज्या गांवांत चारय देखीन म्हणजे सगळे वाटेन धबधबे आसात थंयसर, आनी गोंयांतले फेमस धबधबे म्हाज्याच गांवांत आनी म्हाज्याच एरियेन आसात. पूण लोकांनी थंय वचप, ताजो आनंद घेवप, हातून कांयच चुकीचें ना. म्हणजे म्हाका तरी दिसता, हांव तर इतकी वर्सां वता वॉटरफॉलाचेर आमी सगळे जाण. सो वचप आनी ताजो आनंद घेवप हातून कांयच चुकीचें ना. चूक खंय आसा, आमचे भुरगे जे कांय मस्ती करतात सोरो पिवन, म्हणजे जेजो आनंद घेवपाक सोडून थंय कितें बाबा भारता तांचेर कळना भुरग्यांचेर थोड्या. म्हणजे आपूण आनी म्हणजे चडोवन दाखोवप, वयल्यान उडी मारून दाखोवप आनी कोणीन उडी मारप, ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसात न्ही, हेजेर खंय तरी रिस्ट्रिक्शन येवपाक जाय. आनी ते रिस्ट्रिक्शन कशें येतलें जाल्यार हांवें 2-3 फावटी ह्या विशयाचेर बरयलें की आमचे जे मेजर वॉटरफॉल जे आहा, दूधसागर आसत किंवा मैनापी आसत, सुर्लाचे धबधबे जे आसत, जाल्यार म्हणजे सुरक्षात्मक उपाय अशे सरकारा कडल्यान कांयच ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फी घेता, तांकां भितर सोडटा. पूण कोणाचो म्हणजे म्हाज्या गांवांत बुडल्या लोक, म्हणजे वास्कोचो फाटल्या वर्सा एक भुरगो बुडला, तो म्हाज्याच गांवांत सुर्लाच्या गांवांत बुडला. सो दर वर्सा हे इन्सिडंट घडटात सगळ्या धबधब्यांचेर गोंयांतल्या. पूण ताका सुरक्षात्मक उपाय जे करपाक जाय सरकारान, ते करिनात. आतां परत सगळ्या हेजेर बंदी घालप वचप हें सामकें चुकीचें. निसर्गाचो आनंद घेवप नाल्यार आनी कसलो घेवप तर. सो निसर्गाचो आनंद घेवपाची मुभा सगळ्यांक आसपाक जाय. फक्त ज्यो गजाली टाळपाक जाय, म्हणजे तुमी एक चेक पॉयंटाचेर सामान काडून घेवता तुज्यान, नाका जाल्यार जे ऑब्जेक्शनेबल हे आसा आयटम जे आहा ते काडून घेवं येता. सोरो थंय जाल्यार सेक्युरिटी दवरूं येता, ह्यो सगळ्यो गजाली करूं येता. तर तुला रेवेन्यू येतलो आनी तो ग्रामीण भागांतलो तुमी जे हिंटरलँड टुरिजम जे म्हणटात, तो कितें तर तो तुमी जर वॉटरफॉल बॅन केले जाल्यार. सो तो जर पर्यटनाक चालना जर मेळटली ग्रामीण भागांतल्या, जाल्यार म्हाका दिसता की सरकारान ते एक सिस्टमॅटीक एक यंत्रणा घालून दिवपाक जाय. ते चेक पॉयंट आसपाक जाय, लायफ गार्ड आसपाक जाय, हे सगळ्यो गजाली आसपाक जाय. बॅन घालप हो ताचेर उपाय जावं शकना. हय सुयश बाब, हो निसर्गाचो आनंद काय आनंदाच्या नांवान स्वैराचार केन्नाच वचपी न्ही धबधब्यांचेर. सो एक धबधब्याचेर दर वर्सा वचपी मनीस घेतला पयली आनी केन्नाच न वचपी मनीस हांव नेक्स्ट येता. म्हाका हातूंत मातशी एडवेंचराची सायक दिसता. कारण आतां सोशल मिडियाचेर बी जे सेल्फीचे बी प्रकार आयला, होच प्रकार न्ही आतां धबधब्यांनी. इवन आमी सेल्फी घेतना कितलेशे एडवेंचरस स्पॉट्सांचेर टुरिजमाच्यो गायडलायन आसता, दृश्टीच्यो गायडलायन आसता, तरी आसतना लोक थंय सेल्फी घेतात आनी उदकां व्हांवन वतात, उदकां पडटात. तसोच आपूण खंय तरी पिकनिकेक गेलो आनी थंय गेल्ले कडेन मागीर कितें तरी क्रिएटीव पिक्चरां काडप, ताचे मागीर फोटो विज्युअल घालप, ताजे वयल्यान रिस्पॉन्स घेवप, हातूंतल्यान टुरिजमाक नाका आशिल्ल्यो कांयश्यो एडवेंचरस गजाली जिवाक धोक्यांक घालपी भितर सरल्यात. आतां सरकाराक हातूंत लिमिटेशन आसा. आपलो जीव एखादो जर मनीस वचून धोक्यांक घालता, तो सोरो पिवन आसूं नाजाल्यार एडवेंचराच्या हातूंत आसूं, म्हणजे शुद्धीर आसूं किंवा सोऱ्याच्या हातूंत आसूं, सरकाराक ताजे स्वता जावन जर तो तें करता आसत, सरकाराक खूब लिमिटेशन आसा तें कंट्रोल करपाक. सरकार भायल्या भायर गजाली करूं शकतलो घडये, दृश्टी दवरप. दृश्टी खंय घालतलो तुमी? दृश्टी तुमी ऑलरेडी बिचांचेर एम्प्लॉय केल्या,
दृश्टीचो स्कोप ऑफ वर्क आतां तुमकां वाडोवचो पडलो वॉटरफॉलांनी. फाल्यां सकाळीं म्हणजे प्रत्येक समस्या आनी कसले तरी कॉन्ट्रॅक्टांक वांटो फोडटा आनी सरकार परत तातूंतल्यान रेवेन्यू खर्च आनी हें आनी म्हणजे लॉ एनफोर्समेंट करप ना. लिकर पॉलिसी जेन्ना तुमची स्टेटीची इतली ओपन आसा, तुमचें टुरिजम हें जें तुमी ड्रग्स लिकर आनी कसिनोचेर चलयत, तुमकां खंय ना खंय ताचे परिणाम गोंयकारांचेरूय येतलेच. सो त्या टुरिस्टाकच बापतले अशें उरपाना न्ही. अशी गजाल ना. सो मुळाक जर तुमी हात घालतले, तुमी जेन्ना इतलें सगळें लिबरल टुरिजम दवरतात, रेग्युलेटरी मेकानिजम जर तुमचें सारकें ना जाल्यार हें टुरिजम फाल्यां सकाळीं टुरिस्टूच न्ही गोंयकारांच्याय आंगार येतलें. हय इंटरलँड टुरिजमाचें एडवेंचर टुरिजम जावपाक लागला आनी त्या एडवेंचर टुरिजमाच्या बोवाळा भितर इतली जाला की जीव सुद्दां वतात. जशी एक पांडुरंग बाबान सांगलें की थंय चॅकिंगूय ना इतली परिस्थिती. सो हें सांगता की फाल्यां जर थंय जर वचून जर कोण वयर चडटान जर त्या कोणी उडी मारता ताका सरकार कितें करतलो? ते दोनूय मुद्दे आहात. प्रमोद, आमचे एडवेंचर टुरिजम जे म्हणटा तेजेर मेन मुद्दो आसा अल्कोहोलाचो. सी इफ यू सी ऑन बीचीज आता ड्रिस्टीन अबाउट 500 ऑड लायव्स हॅव बीन सेव्ड अराउंड द इयर. 500 लायव्स हॅव बीन सेव्ड. 5,000 लोक तर मेल्ले अशें कितें देवळी हें जावपाची. सी सो एनीवेअर वेर यू टॉक लिंकिंग टुरिजम रायट नाव इज लिंक्ड टू अल्कोहोल. सो बेसिकली इफ वी डोंट पुट अ मेकॅनिझम इन प्लेस or a regulatory mechanism or a kind of a restriction in place to oversee like Drishti in all these areas waterfalls, they हे जातलेंच. आतां सद्याक इट्स अ फ्री फॉर ऑल एनवायरमेंट. कोणूय वयता, लोक वयता पिता थिंगा. आतां पळय आफ्टर दीस डेथ्स एट द वॉटरफॉल रोखडेंच तेणी हें केलें, बंदी घातली आनी कितें केलें. पीपल आर गोईंग विथ बियर कॅन्स, अल्कोहोल आउट इन द ओपन अनचेक्ड. There is no limit, no restriction there, no police, nothing. पुलीस तुका एक कडेन अडयता म्हणून आपण सांगता, फोटो मारता, मिडियाक धाडटा, अशें करता तशें करता. बट इन रियलिटी इज इट अ सेफ एनवायरमेंट? आनी समज कितें तर जालें, कोण आसा थिंगा रेस्क्यू करपाक? कोणूच ना. सो इफ गोईंग फॉरवर्ड, इफ वी आर गोईंग टू गो इनटू हिंटरलँड टुरिजम, येस वी हॅव टू पुट ऑल दीस थिंग्स इन प्लेस. अदरवायज safeguards in place. Otherwise हे आमकां वी हॅव टू बी प्रिपेर्ड टू फेस दीस इव्हेंच्युअलिटीज. हय किशोरबाब, गांवची लोक विटल्यात खूब कडेन गांवची लोक उठल्यात. पांडुरंगान आपले गांवचे उदाहरण दिलें. थंय सुद्दां गांवच्या लोकांनी खूब फावटी बोवाळ केला की हे भुरगीं येवन हांगा करता कितें काय म्हूण. हांगा येतात आनी ते आनी बरें सांगलें तो धबधबो पळयतकीर तांचेर कसलो भार येता तो आपल्याक कळना म्हूण. तर न्हांवपा येवप आनी मागीर न्हांवपाच्या नांवान सगळी गजाली करप. गांवची लोक विटपा इतले गोंयकारच न्ही आमी सगळे, आमच्याच गांवांनी वतात आनी तुगेलो हो धुडगूस घालतात. जबाबदार कोण? प्रमोद, माझ्या तिनूय कलिगांनी व्यवस्थित पद्धतीन हो विशय मांडला. एक गजाल, आयजूच कॅबिनेट मिटींग जाली आणि कॅबिनेट मिटिंगाक पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक विचारलें की ह्यो घटना आतां वाडत चल्ल्या. मुख्यमंत्र्यान एक अपील केलें लोकांक, टुरिस्टांक, की तुमी धबधब्यार वचो नाकात कारण थंय उदकाचो तुमकां अंदाज नासता. आनी दुसरी गजाल, सोरो पिवन वचो नाका. मुख्यमंत्र्याचें हें स्टेटमेंट आसा पळय, सोरो पिवन वचो नाका, हो खरोच सिरियस स्टेटमेंट. पूण मागीर हांवें विचार केलो की सोरो पिवन वचो नाका असो मुख्यमंत्री कसो म्हणूंक शकता? राज्य आर्थीक संकटान येतलें. आमचें गोंय हें सोऱ्याचेरूच चलता. म्हाका हें उलोवपाक वायट दिसता, पूण हें सत्य आमी गेलीं 62 वर्सां मानिनात. हेंच सत्य. एप्रील मे म्हयन्यान चिल्ड बियर घेवन हांव जर दर्यार न्हांवपाक वचना जाल्यार म्हाका गोवा कित्याक जावं? आनी मागीर जून जुलय म्हयन्यान बकार्डी घेवन जर हांव धबधब्यार वचना जाल्यार म्हाका गोव्यातलें हिंटरलँड टुरिजम तुजें जाय कित्याक? म्हाका हांगा सोरो पिवंक मेळटा. सोरो पिवतकूच म्हाज्या तकलेन एक अशें एडवेंचर घुसता आनी तें म्हाजें कोणाचें तरी त्या लोकांच्या मनान तें एडवेंचर घुसता म्हणून आमी आयज त्या टुरिजमाचेर डिपेंड आसा. आमी टुरिजमूच अशें क्रिएट केलां प्रमोद की त्या टुरिजमाक आमच्या दिशा आनी दशा कांयच ना. आमचें टुरिजम म्हणजे कितें? हांव सरळ परत सांगता की आमचें टुरिजम म्हणजे सोरो, आमचें टुरिजम म्हणजे प्रॉस्टिट्युशन, आमचें टुरिजम म्हणजे कॅसिनो. तुम्ही कोणी ते म्हाका सांगचें की हें तुजें खोटें म्हणून. हे 3 गजाली काड आनी आमच्या टुरिजमान कितें उरलां तें म्हाका सांग पळोवया. देवळान वयतात लोक, सकाळ फुडें न्हातात, हॉटेलाचेर रावतात, व्यवस्थीत न्हातात, पयलीं पुजा करतात, देवाक पांयां पडटात आनी मागीर सांजच्या वेळार जे तेंचेर एडवेंचर येता पळय भरोन. सो हें दुर्दैव. आमच्या कडेन पॉलिसी ना प्रमोद, आमच्या कडेन अजिबात पॉलिसी ना. आनी सोरो जर ना म्हणशीत न्हू, गोंयच्यो सिमा बंद. पत्रादेवी क्रॉस जातकूच तुका घमघमीत वास येवंक जाय उर्राकाचो, गोंयांत पावलो म्हणून.
मागीर येयलो का पयले तेचे हे खंय बियर मेळटली ती. सो हे प्रमोद स्वच्छ पडना. स्वच्छ पडना. स्वच्छ पडना, स्वच्छ So पडना. आमकां रिविजीट करचें पडटलें की आमची बाबा टुरिजम पॉलिसी कितें. हांव तूं टुरिजम पॉलिसीची उलयता. आतां तुवें पॉलिसीचो मुद्दो काडलो म्हणून आतां पॉलिसी वयल्यान आतां हांव जॉयला कडच्यान सुरवात करता, कारण तो तुगे एरियेंतलो विशय येतो. गार्बेज फाटली 2-3 दीस जी आमी शोभय जर पळयल्या गार्बेजीचेर, ते पयल्यार हांसचें काय रडचें ही परिस्थिती म्हाका दिसता कळना. सोनसड्या वयल्यान सुरवात जाल्लें, आज तर अशी परिस्थिती आहा की तुमगेले अर्द काडून हांगा धाडटात, मागीर उरिल्ली काकोडेचो हें जातकीर मागीर उरिल्ली काडून थंय धाडटात. अशी एक विचित्र परिस्थिती दिसता. एक साश्टीकार म्हणून तुका हें आयकतकीर तुका हें दिसना सामकें विचित्र दिसना दिसता सारकें. आणि वायट दिसता, बट again it is really baffling to understand how this failure is happening. आता पळय, April 12th the municipality tells the court that in 3 months time we will clear the shed. सगळे वयले शेड तितून सगळे क्लियर करून आमी हें करतले. 3 months time. तर 3 म्हयने जावन गेले. दे आर एप्रोचिंग अगेन, आमकां आनीक टायम दी म्हणून. कोर्ट इज asking the collector to go and visit and submit a report. कोर्ट म्हणटा कांयच करूंक ना 3 म्हयन्यांनी. आसता तशें आसा. अरे you have a municipality which is of BJP, you have a government which is BJP, the central funding is again from the BJP government, triple engine fail. आमदारय बीजेपी आहा. आमदारय BJP आसा आतां. सगळे एवरीथिंग इज अ फेलियर. हाव दिस कॅन हॅपन. तुम्ही कोर्टाक हें दिता, एश्युरन्स दिता, आनी वॉट गॅरंटी इज देट यू विल डू इट. ओके, तितून भितर आतां बाबूश मनसरात आयलो. आफ्टर दॅट कोर्ट दिस थिंग ही केम देर, तो म्हणपाक लागलो की वी हॅव टू सेट अप 2 गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट्स देर. ओके, करता म्हणून लागलो. अजून मेरेन कांयच तें जावंक ना. मागीर हाय पावर्ड कमिटीची चेअरमॅन इज CM, ही हेल्ड अ मिटींग. ओके, विजयाचे भितर आनी तेजे भितर कितें उलोवप जालें आनी मागीर तेणी ती मिटींग केली. आफ्टर दॅट दे सेड ओके फायन, एक आतां ट्रिटमेंट हें अशेंच चलतलें केन्ना. आतां वी हॅव रिच्ड अ पॉयंट वेर यू कॅनॉट, द मशीन इज डेड. आय मीन आतां तेणी कांयच जावंक ना. सारकें शेड भरून हें जालां. सो यू हॅव टू गो इन फॉर अ न्यू प्लांट देर टू स्टार्ट प्रोसेसिंग गार्बेज अगेन. You are spending so much of money. 5 crores you are spending for garbage collection of the city per year. Margaonche, you are engaging 2 agencies to collect garbage, and this is the state. जे आता आमकां हिंगच्यान सालिगांव धाडचें पडटा, हिंगच्यान आनी खंय धाडचें पडटा. सर प्रॉब्लेम खंय आहा, कारण तो शेड भरता म्हणटा आमगे कलेक्शन तरी सारकें जाता. कारण अल्टिमेटली आज व्हरून ते घाले, परत फाल्यां तो गार्बेज तितलीच येतली न्ही ती. आमी जर कलेक्शन सारकी जर केलें ना, सेग्रिगेटेड सारकी जर केलें ना, 2 एजन्सी आहात, पयशे खर्च करतात, सगळें बरें आहा. एंड रिजल्ट कितें? प्रमोद, हांव एक गजाल सांगता. हय, 1999-98 आमी स्वता तेन्ना फिल्डाचेर, हांव तेन्ना हायकोर्ट कवर करतालो. अशी एक मडगांव एक गाय कचऱ्याच्या हातूंत कोयर खाताली. ती कोयर खाताली तेन्ना भट्टा खांडेपारकार बेंचाचेर आशिल्ले हायकोर्टाच्या. तांकां तें नवेंच तेन्ना तांणी PIL घेतलें. तुका सांगू, आज 2023 अजून मेरेन वेस्ट ट्रिटमेंटाचो प्रश्न हायकोर्टान आसा. इट इज 25 years. वी हॅव टू सेलेब्रेट सिल्वर जुबली. 25 वर्सां जालीं सरकार गार्बेजीस हायकोर्टांत तो इश्यू आसा. आज MRF प्रत्येक पंचायतीक कोर्ट उबें करता, सरपंचा कडल्यान फायन मारून घेता, तांचे कडल्यान MRF फेसिलिटी उबी करून. अरे हें कोर्टाचें काम, हें सरकाराचें काम. कोर्ट 25 वर्सां मॉनिटर करता, पंचायत लेवलाचेर करता करता MRF फेसिलिटी उबी करून घेवपाची जबाबदारी हायकोर्टाची. दुसरो भाग तुमचे जे ताका मॅनेजमेंट, ताका 2 भाग आसात. एक्चुअली गार्बेज टू गार्बेज, डोर टू डोर कलेक्शन आनी ताजें प्रोसेसींग थ्रू प्लांट्स. तुमी सगळे गजालींक तुमची सेस घेवपाची वेवस्था आसा, बजेटांकच आसता. तुमी मिल्काचेर सेस घेता, एज्युकेशन सेस घेता, लिकराचेर सेस घेता, मायनिंगाचेर सेस घेतात. पूण त्या सेस तुमकां GSTक अलाव केल्या सेस घेवप. पूण त्या सेस कित्याक घेतात? ते सेस तो फंड करून त्या गजालीक लागून जे ड्रॉबॅक्स, वायट गजाली निर्माण जाता त्यो कंपेन्सेट करपाक तो सेसाचो अकावंट हेड
अकाउंटाक वेगळो बजेटाक दवरप आसता आनी पयशे सांबाळप आसता खर्च करप आसता. खंयचो सेस, ग्रीन सेस पळय, मायनींग सेस पळय, खंयचो सेस सरकार थंय फंड करता, ते फंड तो पयसो काडटा पगाराचेर घालता, त्या अलॉटमेंटाक तो सेस वचत ना. दुसरी गजाल, जेन्ना डोर टू डोर हो जालो गार्बेज वेस्ट ट्रिटमेंटाचो भाग. दुसरी गजाल डोर टू डोर कलेक्शन. आज आमी पणजे पळयता, पणजे सगळ्यांत पयलीं एनफोर्स जाल्ली डोर टू डोर कलेक्शन. पणजे ती यंत्रणा सक्सेसफूल चलता. कित्याक? हांव सुद्दां पणजे रावता, ते म्युनिसिपालिटीचे वर्सा एकदां येतात आनी ते फी घेवन वतात. 350 400 कितें तरी गार्बेज कलेक्शन फी व्हरतात. आतां गोंयकार जो 6 लाख जोडटा पर कॅपिटा इन्कम, 350 सोड, तुमी ताचें कॉस्ट टू रेवेन्यू कॅल्क्युलेट करात. हें कलेक्शन करपा बाबा आमकां लेबरांचेर इतलो खर्च आसा. वर्साक 1000 लाया 2000 लाया. जो डबल ब्लड फॅटां रावता गोंयकार हातूंनी, ताका वर्सा 2000 2000 दिवप पडलें न्ही. पूण ती डोर टू डोर कलेक्शन यंत्रणा सस्टेन करात. ते जे कामगार आसा तांकां हातमोजे दिया, ग्लावज दिया, तांकां हें दिया, बूट दियात, आनी वर्सा 2000 घेतले म्हणून कांय फरक पडना. पूण ती सस्टेन कॉस्ट टू अल्टिमेटली जर एक्सपेंडिचर मडगांव तर आमी मदीं एक कशें पळयल्लें, तूं सेग्रिगेटेड वेस्ट कलेक्ट करता आणि त्या शेडी हाडटा आनी मागीर मिक्स करता. अशे सुद्दां प्रकार पळयल्या न्ही आमी, की सेग्रिगेटेड म्हणून कलेक्ट करप आनी शेडी हाडप आनी एक कडेन मारप, मागीर ताका अर्थ कितें उरलो? वेवस्था उबी केल्ली. आता ते सेग्रिगेशनाचो विशय तांणी सुटावो केला. आय मीन समवॉट ओके, दे आर डुईंग सस्टेन जावं सस्टेन जावन एट सोर्स दे आर डुईंग द सेग्रिगेशन बिकॉज द एजन्सीज आर इनवॉल्वड नाव. द प्रॉब्लम इज यू आर डंपिंग एंड यू आर नॉट ट्रीटिंग दॅट. You're just dumping, keeping on dumping. See, in 2020 it was all cleared. सारको शेड क्लियर केल्लो. आता तो डंप मारून इतलो भरला की there is no other already, and fire जाता तो when methane gases come out and meet with oxygen. I mean these are dangerous precedents. I mean fire पडता fire येवन एक तरी उजो पेटलो हेंकडे कंट्रोल. तू कितें दिसता, ही गार्बेजीची जी घाण आसा ती आमी फक्त नाक मुठीक धरून भोंवतात, घाण तशीच आसा. एक गजालीक आमी लोकूच कांय प्रमाणात जबाबदार. कांय प्रमाणात म्हटल्यार व्हडा प्रमाणात. कारण ज्या जाग्यार तूं कोयराचो प्रकल्प बांदपाक वयता थंय व्हडले क्रांतिकारक कशें आमच्या थंय कोयराचो प्रकल्प नाका म्हणून लोक फुडें येतात. कोयर सगळो निर्माण करता, सगळ्या घरांत कोयर निर्माण जाता. एकूय घर अशें नासतना ज्या जाग्यार कचरो निर्माण जायना. सो पूण आमकां कचऱ्याचो प्रकल्प आमच्या एरियेन नाका. तोच सोनसोड्याचोच कित्याक, तूं जर बांगडेचो प्रकल्प घेतलो जाल्यार सुयेज सांगता 30 वर्सां जाय दिली ताका. तो विशय आजून थंयचो आहा. काकोडाचो तो प्रायोजीक तत्वाचेर चल्ला. पण तो जो मडगांवचो कचरो जो आसा तो थोडो खंय थंय वयता काकोडान, थोडो खंय साळगांव वयता, आनी थोडो जो त्या जाग्यार उरता पळय तो थंयच उरोण खंय म्हणजे परत तेजेरच कचरो पडटा. 10 टन कितलो तरी आसा तो खंय. म्हणजे इतकी भयानक परिस्थिती मडगांव साश्टीची आसा. सो म्हाका दिसता की कोयराची समस्या जी आसा ती प्रत्येक तालुक्यान जशें कोर्ट पंचायतीक जशें धाऱ्यार धरता पळय तशें खरें म्हळ्यार कलेक्टरांक, डेप्युटी कलेक्टरांक सगळ्या एरियांचे खरें म्हळ्यार विचारपाक जाय जाप बाबा इम्प्लिमेंटेशन ऑथॉरिटी जी आसा तुमी कितें केलां. प्रत्येक तालुक्यान खरें म्हटल्यार गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जाय, गरज आहा ही काळाची, ही गोंयची गरज. कारण तूं हे शहरांतले जालें, गांवांनी जर पळयलें जाल्यार लोक शिकलेले लोक हांगा जर तूं झेवियर कॉलेजी कडल्यान म्हापसाच्यान जर तूं शिवोले वचपाक गेलो जाल्यार त्या रोडा सायडीन घे म्हणून करूलेलो आसता. हांगा मेरशे सांताक्रूज पळयलो लोक अशें काडटा आनी शिकलेले लोक गाडयेंतल्यान हाडटा आनी अशे बेगे उडयतात. तूं जर थंय माशेलान जर गेलो जाल्यार त्या रोड हायवे सायडीनूच सेम सिच्युएशन. सो गांवांनी ही सिच्युएशन आसा. लोकांक आपल्या घरान कोयर नाका, तो काडपाचो नाजाल्यार लोकांच्या दारां उडोवपाचो हाडून खंय तरी. सो ही आमची जी मेंटेलिटी आसा ही बदलपाक जाय. आनी ती बदलतलो जाल्यार सरकारान खरें म्हळ्यार तें इम्प्लिमेंटेशन काम सरकाराचें, कोर्टाचें काम न्ही तें. किशोर साहेब तो म्हणटा लोकय जबाबदार. आमी तरी कितली तुगेलें सेग्रिगेशन म्हणजे की आमगे तकले आटयो पडटात. वयस केदें व्हडलें काम काय म्हणून कशें करप काय म्हणटा लोकय जबाबदार न्ही. ना, एक पहिली गजाल म्हटल्यार सुयेशान जशें सांगलें की पणजेन ज्या पद्दतीन गार्बेज कलेक्शनाचें काम चलता तें खरेंच म्हणजे तेचें आमकां कौतूक करपाकूच जाय. वेवस्थीत पद्दतीन पालिकेचे, म्युनिसिपालिटीचे, कॉर्पोरेशनाचे कामगार येतात आनी ते कोयर व्हरतात. त्या खातीर पणजेन हो प्रस्न व्हडा प्रमाणात सुटावो जाला. आतां जशें पांडुरंगान सांगलें की ज्या जाग्यार वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट येवपाचो जाता थंय लोक क्रांतिकारी उबे जातात आनी विरोध करतात. प्रमोद 2021च्या रिजनल प्लॅनान प्रत्येक जाग्यार वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट सायट तेंच्यांनी नोटिफाय केल्ली. तुका एक मजेशीर गजाल सांगता, म्हणजे एकीकडे राज्यान सगळी कडेन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटांक विरोध जाता. तूं म्हणटलो परत हांव पेडण्यान पावलो. पेडण्या म्युनिसिपालिटीन
ITI पठार ज्या जाग्यार घरा बिरा काय ना लोकांची थंयसर एक जमीन घेतली, थंय प्लांट तेंच्यांनी घातलो 2013ची गजाल आतां ही. तो प्लांट तेतून 3 फॅसिलिटी, एक MRF फॅसिलिटी, दुसरी कोयराची आणि तिसरी प्लास्टिकांतल्यान इंधन तयार करपाची, अशे 3 फॅसिलिटी थंय आसा. आतां मजा अशी की जी सायट रिजनल प्लॅनान वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटा खातीर नोटिफाय केल्या, त्या सायटीचेर आयज आमच्या IPBन थीम पार्क मंजूर केला इन प्रिंसिपल. थीम पार्का खातीर जी जमीन आसा पळय ती गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आणि त्या थीम पार्काच्या जमनीची बॉर्डर एक ती नोटिफाय जाल्लो आसतनाय IPB थंय थीम पार्क नोटिफाय करता आणि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट येता व्हडलें प्रोक्लेमेशन दिता की हे सर्वे नंबर आमी थीम पार्क एप्रूव करपाचे आसात, कोणाक ऑब्जेक्शन आसा जाल्यार फायल करा. हें कितें? आणि थीम पार्काचे गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या बाबतीन सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें स्पश्ट म्हणणें आहा की गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाच्या सायटीची 200 ते 500 मिटरची जमीन ही 30 वर्सां बफर झोन उरतली. थंय कसल्योच एक्टिविटी चलच्यो ना सोडून एग्रीकल्चर. पण ही खसली येयली थीम पार्क. म्हणजे आतां ती कितें करूंक सोदतात? ती गार्बेज वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट वेस्ट ट्रिटमेंट सायट म्हणून जे नोटिफाय केला ते डिनोटिफाय करप ना. थंय तितलो कचरो येयना. अरे कचरो येयना, हाडा मरे संसोडाचो कचरो थंय येयना जाल्यार. हां तुका सांगता प्रमोद, कोयर बीन काय न्हू, ह्या कोयरान धन आसा धन. आणि ह्या धनाचेर आतां सगळ्यांचें लक्ष गेल्लें आसा. तेंचो कोयर पयस करून स्वच्छता करपाचेर लक्ष ना. तो कसो सेग्रिगेट जातलो आणि पयशांचें कशें सेग्रिगेशन जातलें पळय हेचेर हेंचो विचार आहा. हेंकां कोयराचो प्रश्न सुटावो करपाचो ना. हायकोर्ट आमकांय आतां कंटाळो येयला ते हायकोर्टाक इतले पाशियस कशें काय म्हणून. दर वेळ तूं बातमी वाचतलो खंयच्या सरपंचाक फायन दिली आणि कोणाक फायन दिली वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटाचेर MRF फॅसिलिटी करून लॉज दिसपा ना की हायकोर्टाक ही कामां करची पडटा म्हणून. आनी बियॉन्ड दॅट ह्या मुद्द्याचेर आमचो तिसरो जो मुद्दो आहा तो म्हळ्यार हॅलो गोंयकार. सो पांडुरंग बाब, ह्या खेपेक हॅलो गोंयकार कसो जालो आणि फाटलो हॅलो गोंयकार टू हे हॅलो गोंयकार तूं मुख्यमंत्र्याच्या परफॉर्मन्साचेर सातिस्वीत आसा काय कितें? सातिस्वीत म्हळ्यार आमी जे फाटल्या हातून उलयले की बाबा तेणी कितें करपाक जाय त्यो गजाली, वेरेज युट्यूबार आनी फेसबुकार कितले लोक पळयतात तो विशय वेगळो. पूण लोक पळयतात कारण जे तरेन ताका कॉल येतात त्या कार्यक्रमा खातीर, म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन थेट उलोवपाक मेळटा म्हणून लोक करतात बाबडे आशान फोन. पूण मुख्यमंत्र्यान एक केलें की आमच्या फाटल्या एपिसोडा उपरांत की तेणी कांय ऑफिसरांक जे आमी म्हटलें कामाक लावपाक जाय तेणी सगळ्या ऑफिसरांक कामाक लायलें की सुमोठो तुमी दखल घेवची, आपूण जे सांगतलो तेची. आतां ती सुमोठो दखल पयरूच जाला ते ही ऑर्डर काडल्या उपरांत 2-3 दिसूच जाले आहा. आतां पळोवया की सुमोठो दखल घेवन ऑफिसर कशा पद्दतीन ते काम करतात. पूण एक बरी गजाल की सगळ्या ऑफिसांक तुवें लायनीन कामाक लायिल्लें आसा की तुमी हे पळोवपाक जाय कार्यक्रम आनी आपूण जे उलयतलो तेजेर तुमी कार्यवाही करून म्हाका 15 दिसां भितर तुमी रिपोर्ट दिवपाक जाय. हय, ही एक बेस्ट गजाल जाल्या ताका तूं म्हणजे आमी हें करूं शकना. आनीक तेजेर म्हाका दिसता की अशे तरेन जर हें केलें न्ही जाल्यार ते हॅलो गोंयकार कार्यक्रमाची ती म्हणजे कितें म्हणटा तें फळ जें आहा ते म्हणजे यशस्वी जे आहा ते जातले अशें म्हाका दिसता. इंटेन्शन बरें आसून कोता येना ताजेर एक्शनूय जातली. जॉयल पयलीं म्हणटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रियली एप्रिशिएट दीस एफर्ट ऑफ द CM. भरपूर करेज काडली तेणें की आतां पळय प्रमोद सरळ अशें आसता की CMाचेर विरोध करता, गव्हर्मेंटाचेर विरोध करता, लोक एक्टिविजम चलयता, खूब हें आसता. सो हितून भितर मदें ती करेज घेवन फुडें करून लोकांक फेस करपाक व्हेरी करेजियस मूव. पूण आतां वेन ही इज फेसिंग दीस क्वेश्चन्स वील हॅव टू सी हाव बेस्ट ही इज गोइंग टू सॉल्व दीस, पुटींग द एडमिनिस्ट्रेशन इन प्लेस, पुटींग द एडमिनिस्ट्रेशन विथ हिम. सो मोठो कॉग्निजन्स घेवपाक सांगलें, बरें आसा, बरी आसा. हेजे फुडें बिकॉज इट 1 आनी 2 इश्यूचेर हें सोंपचें ना, हें फुडें लांब वचपाचें आसा. आनी वेदर द CM वी कॅन सस्टेन इट लायक मन की बात मोदीचे आतां पळय 100 एपिसोड जाले, वेदर ही कॅन सस्टेन दीस ओवर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम. कित्याक तूं कडेन तर सॉल्व करूंक जावचें ना जाल्यार देन यू वील हॅव टू फेस पीपल अगेन. आनी लोक उठूनय मागीर सांगपाक आसा आपणें कितलेच जाणांनी हो इश्यू काडलो तुवें सॉल्व करूंक ना म्हणून. सो यू आर एक्सपोजींग युअर सेल्फ टू स्क्रुटनी एंड वीच इज अ गुड सायन. विच अ गुड सायन. आतां फुडें वयतना आमी पळोवचें पडटलें कितले मोन तेणें सक्सेस जाला आनी कितले फेल जाला. ना हांव एकच गजालीचेर म्हणटा, मुख्यमंत्री जसो सरकारी DD हें सरकारी माध्यम, सरकारी माध्यमांतल्यान जसो हॅलोईन प्रोग्राम करता तसो एक प्रुडंटाचेर करचो. बरें कळ्ळें तुका. आमचे हॅलो तूं कितें डावट मारता? ना हांव काय म्हणना. ओके. आमच्या हाका कशें बी हॅलो दोतोरा बी अशे मारियाचे प्रश्न येता, खंयच्यानय कितें येता.
तशें मातशें करचो प्रयोग असे प्रयोग करचो म्हणतो असो करचो पण तू दुबाव किती मारता ते ना, सांगून ना. हा अशें कांय सांगना बरें हय किशोर ना एक गजाल जी जयलान सांगली की एक बरी गजाल सीएमाची की सीएमाक आतां इतलो कॉन्फिडन्स येयला टू फेस पीपल ही इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज सरकार तुमच्या दारी प्रशासन तुमच्या दारी आतां हेलो गोंयकार म्हणून तो लोकांचे प्रश्न फेस करता पूण त्याच बरोबर तेणी मंत्र्यांक जनता दरबारान धाडून लोकांक फेस करपाक लायल्या सो तें तितलेंच म्हत्वाचें सो सरकार पळपुटेपणां करिना फेस करता लोकांनी टिका करून आतां सगळ्यांची कामां जायनात जेचें काम जायना तो येवन सरळ मुख्यमंत्र्याक सांगता आपूण दोनदा तुका सांगलें हें काम जावना तरी पूण तो आयकता आनी परत निर्देश दिता दुसरी एक बरी गजाल की ऑर्डर जी काडली तांणी की ऑफिसरांनी सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेवचें 15 दिसां भितर तो प्रश्न सॉल्व करपाचो आनी पब्लीक ग्रिवन्सीस आनी सीएमए ऑफिसाक रिपोर्ट धाडचो म्हणून आतां ही गजाल हे ऑफिसर किंवा सरकारी कर्मचारी कितल्या पद्दतीन करतात हें आमकां पळोवपाक जाय 65,000 जे गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आहा पळय ते म्हणटात हे 12 आमकां कितें शिकयतले हे आतां ह्या 5 वर्सांक फुडल्या 5 वर्सांक दुसरे 12 येतले अशी वृत्ती सरकारी कर्मचाऱ्यांची आणि सरकारी हेची अर्थात ताका अपवाद आसा पूण अशी वृत्ती प्रमोद वाडल्या तू वृत्ती वाडली म्हणटा पळय ताजें एक उदाहरण कितें की आपूण जें कितें सांगता तें तुमी आयकून सुमोटो काम करचें हें सांगपा खातीर एक आदेश काडचो पडलो इतली तो आदेश काडपाची गरजूच पडूंक जायना. यंत्रणा जर इतली सक्षम आशिल्ली वा आदेश काडपाची गरज पडना आशिल्ली एकूच सांगता की म्हाका अजूनय उगडास आसा मनोहर पर्रीकरान सुद्दां हात टेकलेले ह्या सरकारी कर्मचाऱ्या फुड्यान ना जावचें म्हणून कांयच ना सुदारणात ना पूण कितें दुर्दैव गजाल तुमीच भरतात हय कोगीर भरती आश्वासनां येतात एलिजिबल लोकांक पयस दवरतात तुमच्या लोकांक भरतात तुमच्या लोक भरूनय जर काम करिनात त्याला मागीर दोष कोणाक दिवपाचो तो हो मुद्दो बरो आतां गेलो तुमीच भरतात तुमच्याच लोकांक भरतात आणि मागीर ते ताणी तुमचेच आयकुचे तुमचेच कार्यकर्ते मरते म्हणून आदेश काडचो पडटा इज अ व्हेरी आयरॉनिकल थिंग इज अ व्हेरी सुयश लास्ट ही जी सगळी गजाल ताणें ते हाजे भरतेचेर पावलो म्हणून व्हेरी क्विकली की सरकारी कर्मचाऱ्यांक हो आदेश काडचो पडप हे आदेश पळोवन तुका कितें दिसलें बेजिकली आमी फाटल्या काय तो इश्यू डिस्कस केला की सरकारी आमी 60,000 कर्मचाऱ्यांचो इश्यू डिस्कस केला बेजिकली इट इज अ मेंटली आनी ताजेर कितें म्हणटले किशोर म्हणटा तो मुद्दो सारको भरल्या तुमीच तांकां मेरिट्स नासतना भरल्यात तांकां जीपीएससीनी बरोबर आतां जीपीएससीच्या एग्जामीच्यो कांय गजाली आयकूं जीपीएससी एसएससीच्या एग्जामीच्यो कांय गजाली आयकूं येतात एसएससी सरकारान दोन एक वर्सां फुडेंच उकडलें इलेक्शना कडेन नाल्यार एसएससी कित्याक बंद दवरूंक जाय आशिल्लें एसएससी जर तुमी लॉन्च केल्लें इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना 2-2.5 हजार भरती करूं जाय एसएससी कित्याक प्रेस केली म्हणजे थंय सरकाराक आतां सगळें भरून जातकीर परत एसएससी म्हणजे आतां एसएससीक काम कांय ना आनी जीपीएससीकय काम कांय ना म्हणजे भरतात जे आसा ते तुम्ही जसे भरतले तसे तुमकां फळां मेळटले आय थिंक एक सामकें अशें तात्वीक मुद्द्याचेर हांव थांबतां की अल्टिमेटली जशी भरती तशें फळ ही जी परिस्थिती आसा पण तातूंतल्यान एक गजाल की चल आदेश काडात कितें करात जशें तुमी सांगलें की चीफ मिनिस्टर ओपनिंग हिमसेल्फ अप फॉर स्क्रुटिनी इज अ गूड सायन इट्स अ व्हेरी गूड सायन लोकांचे प्रश्न आयकुवप लोकां कडेन डायरेक्ट उलोवप इज अ व्हेरी गूड सायन बट इव्हेंच्युअली दॅट गूड इंटेंट नीड्स टू ट्रान्सलेट इन टू फेअर एक्शन तितलीच म्हाका दिसता गोंयकारांची माफक अपेक्षा आसा आनी ती म्हाका दिसता ह्या प्रशासनाक खबरूय आसा फक्त ती आमकां जाता तितली बेगीन दिश्टी पडची आनी फुडलो भायलो गोंयकार जाता तेन्ना आमकां चल हे प्रश्न सुटावे जाले म्हणून आमकां बरें दिसता अशें सांगपाची संद मेळची इतलेंच मागता आनी थांबता पांडुरंग बाब जयल बाब सुरेश बाब किशोर बाब थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार